बाबा, आयज तुज्या उतराक आमी दिनवासता, तुज्या उतराक आमी मान दितात, तुज्या उतराक आमी नोमान कोत्तात. आनी आमी तुका दिनवासता दोनया की लोकांचें जिवीत तुज्या उतराच्या शक्ती उदेशी खरेंच मुदार जालां. आयज राती दोर एक कालीज उकोड, मनांतलो गोंडोल पयस कर आनी आमकां बोदोल जेजूच्या नांवान आमेन. ह्या सुमारान हांव एक सिरीज करता, तशें करूंक म्हाका चड आवडटा. म्हाका आवडटा एक विशय घेवंक आनी ताचो फुडो करूंक. म्हजे 4 सेशनां आसात, तर हांव 4 वाटांनी फुडो कोत्तली, कित्याक म्हाका दिसता कितें सजमोंक जाय जाल्यार तें घेवंक थोडो वेळ रावचें पडटा. केन्ना हांव एक 4 वेगवेगळे विशयांचेर शिकयता, पूण तें चडशें म्हजें थंय जायना, कित्याक एक शिकोवपी म्हाका वस्तूचो फुडो करूंक आवडटा. तर ह्या सुमारान आमी वाड हाचे वयर उलयतलीं. चडशा लोकांक वाड आवडना, थोड्या लोकांक वाड हाची भिरांत दिसता, आनी ज्या लोकांक तें आवडना चड निमिताक दितात ते करिना जावंक फकत म्हणून वाड करूंक म्हाका कठीण लागता. बरें, कोणें म्हटलां की जिवितांत तुका कांय वस्तू करूंक पडचो ना म्हूण त्यो कठीण देखून कितें कठीण देखून हाची सजमनी न्हय, आमीच तांतलींतली भायर सरतात म्हूण. आतां लोकांक फुडो करूंक म्हाका जबरशी आगोडाय जावंक ना. खरेपणी हांव मातशी सुबेजूच वाड कोत्ताली, पूण तरूय म्हाका शिकोंक जाय आसले भिरांतीचो वाड करूंक. कशे परी म्हज्या जिवितांत घडण्यो आनी परिस्थितींचो हांवें वाड करचो, तो जेजू वाड कोत्तलो आसलो आनी फुडो कोत्तलो आसलो ते परी. देंवचाराक फुडो करूंक म्हाका शिकोंक जाय आसलें, आनी आयऱ्यान पर्यान देवान म्हाका एक परत शिकोंक दिवची पडटली. देंवचारा सवें वाड करूंक आनी ताका दिना जावंक म्हाका ताब्यान दवरूंक आनी ताच्या फोटी आयकना जावंक. आनी जाणो आमी क्रिस्तांव म्हणटच आमी जायतेच शिकोंक जाय. आनी म्हाका कळना शिकोन करून, कित्याक केन्नाय तुका कलम आयलें ते परी जाता आनी तुवें परत शिकोवपाचो कोर्स घेवचो पडटा. कोण पूण आमेन म्हणटलो. तर आयज रात्री आमी निरोवपा विशीं उलयतलीं. धांवोंक बंद करपाचो वेळ जालो. वस्तू सोशिले धांवोंक बंद करूंक ताचे थंय वाड करूंक सुरू करूंक जाय. लोक सगल्या वस्तू सोशिले धांवतात. जे सुवातेर सयोग ना थंयसरले पालापाट करतात. नव्या वस्तू सोशिले धांवतात, फाटल्या जिविता विशीं धांवतात. कांय लोक जबाबदारी सोडून धांवतात. तांकां जबाबदारी नाका. आयज आमचे समाजान वायट वस्तू चलतात, तांचे कारण लोकांक जबाबदारी घेवंक तांकां जबाबदारी घेवंक नाका म्हूण. तांकां जबाबदारी घेवंक नाका. आमकां पवित्र भिरांत देवा थंय आसोंक जाय. लोक विसरला कसो सारके भाशेन देवाक भिवंक जाय ते. देव, तो फकत तुजो इश्ट न्हय. जे तो म्हणटा ते तो कोत्ता, आनी कोत्ता जे तो म्हणटा. आनी बायबल आमकां तत्व शिकयता, तो जे आमी वोमतात ते आमी लुंगतात. जर तूं उर्बेन वोमशी तर तूं वोमतलें उर्बेचें जिवीत, आनी सासणाचें जिवीत जर तूं कुडीन वोमशी तर तूं कुडीन लुंगतलोय. निसंटोन, कुसोंक आनी नास करूंक. आमकां जेवपाची देव एक वाट दाखयता. तो ताका मानामेन म्हणटा, न्हय सुचना मानामेन. तो म्हणटा जिवीत आमी मरण आमी तुमचे मुखार दवरला. जिविताची पसंती कर. तुका आनी तुज्या दायजांक जिवीत मेलोंक. आमी देवाची वांगडी. देवाक एक भाग आमकां एक भाग आसा. जरी आमी आमची भुमिका करिना जाल्यार आमी लुवंक मेळचें ना फायदो देवाचे भुमिकेचो. तो ते करूंक आमकां शक्ती पासून दिता. म्हणटच निभा दिवंक खरेंच जायना. आमकां निभा करूंकच जायना. आमी जबाबदारी घेवंक जाय. कितलेच लोकांक जबाबदारी आसना. ती रिणाचे डोंगर उठपण कोत्तात आनी मागीर रीण तांच्या माथ्या वयर पावतच तो ते कांगाल जायत म्हूण दाखयतात. ह्या लोकांच सवें न्हय, दोंड्या सवें जाता. आनी हांव कोणाकूच गुन्हेगारी थारायना. एक वेळ म्हज्या जिवितान आसलो जेन्ना हांव असलेच गोंडलान आसलीं. पयलो दादलो मेवता ताचे लागीं हांव काजार जालीं, कित्याक हांव चिंतालीं हांव कोणाकूच नाका म्हूण. आनी तो सगळे तरेचे बिलां कोत्तालो आनी ताणें म्हाका सांडलें आनी उपरांत ताची बिलां हांवें फारीक करूंक जाय म्हूण तो तोच बीत करी. तरी म्हाका लाचारपणाचे खाला केस फायल करची पडली. आनी केन्नाय म्हाका दिसता तुका पसंती आसना. पूण असल्यो वस्तू घडटा जेन्ना त्या लोकां लागीं कांयच करूंक शकना, तांकां पसंती ना, असले एकच चडशें घडटा. आनी ते परी आमी जेवपाचें बंद करूंक जाय. आमी जबाबदारी घेवंक जाय आनी देव जें कर म्हणटा तें करूंक जाय.
पूण म्हाका पोवन सोडपाचें आनी दुसरें चिंतलो काय? बरी तुमकां हें आवडचें ना आनी हांव जाणो लागू जायना सगळ्यांक आसत तांकां. हांव अपमान करून सोडिना, पूण आयज रात्री हांगा येताना हांवें म्हटलें देवान म्हाका एक लोकांचो जॉमो धाडल्या पुरो जी 15 आनी 20 वर्सां क्रिस्तां अजुनूय आंगोट्यो घालून चिवतात म्हूण. कित्याक आयज रात्री हांव पोय नासतना उलयतलीं. आमेन. आनी हे एकच भाशेन घडत जोर आमी उतराची सारकी सोजमोनी मेलोत. तुमी जाणो हांव वयल वयल उलयता तसली प्रवाचन करपी न्हय. ते उपरांत कोणाक पूण धाडटलो तुजे गाये बांदूंक. पूण आयज रात्री हांव तुमकां मातशें चाबूंक दितलें. आमेन. जबाबदारी सरशी लोक धांवता. कठीण वावर सरशिलो लोक धांवता. आगोड वस्तू सरशिलो लोक धांवता. आगोडाय आसा थंयसरलो लोक धांवता. स्वता सरशिलो लोक धांवता. कांय लोक आपलें पुरें जिवीत धांवतात. कांय लोक धांवत आसतात पुरें जिवीत. आतां फाल्यां सकाळीं हांव तुमचे लागीं उलयतलीं खेरीत घडटा तसल्यो वस्तू जांचे सरशिले आमी धांवतात. आमी वस्तू सरशिली खरेंच कुडीन धांवनात. कुडीन न्हय. कांय लोक खरींच कुडीन धांवतात आनी पाटी सोडटात. जे देवाक जाय तांणी रावोन ताचो फुडो केल्लो. पूण जायतेच रस्ते आसात जे आमी चुकयतात आनी आमी सोडून दितात. आनी म्हाका जाय तुमी वाड कोत्तेले मनशां जावंक जी केदींच धांवची ना. कित्याक देवाक नाका आमी भियेलेलीं. ताका जाय आमी बोलिश्ट आनी शूर जावपाक. आनी ताका जाय आमी जाणो जावंक की आमचे वाटेन कितें येता ताचो आमच्यान फुडो करूं येता. म्हणजे म्हज्या देवाक एक ग्रांत 1 जुवांव 4:4 म्हजे भितर उजो पेटयता. आमी आदींच क्रिस्ता विरुद्ध आसलेल्या मनशाचेर जोयत वेला. कित्याक म्हजे भितर आसा तो ह्या संवसारांत आसा ताचे परस चड महान. आमकां देंवचारा लागीं झुजोंक गरज ना. आमी फकत ताका उगडास करूंक जाय. तो कोण तो आनी आमी कोण पळय ती. आनी आमी आनीकूय वाड करून म्हणूंक जाय ना हांव तशें करची ना. ना 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 ना. ते सोडून आमी म्हणटात वय फकत वो देंवचार. हांव तुका सांगता भयणी देंवचार म्हजे पाटीक लागला. म्हजेर तो आक्रमण करता. म्हजेर आक्रमण करता. आमी एक रितू क्रिस्ताची कुडीन रावन सगल्यांनी आक्रमण भोगला. आमचेर आक्रमण चल्ला. आनी एक दीस देवान म्हाका म्हणलें जर तुवें आक्रमणान प्रतिबाद केलो तुजेर सगळे वेळ आक्रमण जावचो नासलो. आनी खरेंपण ह्याची सजमनी अशी की गरज म्हूण तुवें थोडे शक्तीन जियोंक. थोडे पवित्र आत्म्याची शक्ती. तूं जाणें जे परी हांव भुरगें देवाचें आनी म्हज्या जिवितान ताबो धरूंक हांव केदींच दिवची ना. हांव तकली न्हय शेपडी वयर आनी न्हय खाला. हांव भिरांतीन जेवची ना. हांव वस्तू सरशिली धांवची ना. कित्याक म्हज्यान म्हाका जाय तें करूं येता. म्हज्या जिवितान जेजू वरवीं जो म्हाका शक्ती दिता. तुका गरज तें तुज्यान करूं येता. एक पावटी देव आनी हांव क्रेडीट कार्डाक लागून रिणांत पडली आनी आमी थारावो घेतलो की देवाक नाका आसलें आमी ते पोरी जियेलीं आनी ती कार्डां पिंजलीं. आनी 1-2 वर्सां आनी चड गरीबसायेन कांयच विकतें घेन आसतना जियेलीं. आनी जेन्ना एके वाटेन तुवें हिसपा भायर केला तेन्ना दुसरे वाटेनूय तुवें हिसपा भायर करून चूक सुदारूंक गरज आसा. आमी चड खर्च केल्लो. जेन्ना तूं क्रेडीट कार्डां पळयता आनी तुजे लागीं घेवंक दुडू ना आनी त्यो वस्तू घेता. क्रेडीट कार्डांची चूक ना. हांव ती उजार कोत्ता. पूण म्हजे लागीं फारीक करूंक घडना त्यो वस्तू हांव घेना. तशें तुवें करतूच तूं फाल्यांची प्रगती आयजूच खर्च कोत्ता. उपरांत फाल्यां येतूच तुजे लागीं कांय दुडू आसना म्हणटूच तुवें फुडल्या म्हयन्याचें रीण काडचें पडलें. फुडल्या वर्सांनी फुडल्या म्हयन्यांनी फुडल्या वर्सा. वय आमी तशेंच केलें जाय तो लोक करता ते परी चिंतून आमचे लागीं सगळें आतांच आसूंक जाय म्हूण. आनी मागीर आमी हांगा हिसपा भायर खर्च केल्लो देखून आमकां हांगा येवंक वॉर्डन वर्सां सोडची पडली कांयच घे नासतना. हें आमकां फावो जालें. आनी तुमकां कांय जाणूंकूय तें फावो. पळय हें आनीकय गोमतीचें जातलें. म्हज्यान सजमोन हेजो दितलें. हें हांव जाणो म्हज्या देवा. हांव नकलो पॅस्टर गोडयेक 30 मिनिटांनी हें हांव तुजेर सोडून वचोन बसोंक करूं. पळय आमची मनाची अवस्था तशी जावंक जाय. मूर्खपण करून गोंडोलान पडली आनी देखून तांतल्यान भायर सरपाक गरज हांवें थोड्यो वस्तू
सोडूंक जाय. आमी कितें केलां तें नोपयत करूंक आमकां सदांच देवाची मिलाग्रीची गरज. आनी सगलो वेळ देव तुका ते परी निवारचो ना. चड करून अशें घडटा, पूण चड करून तो तुका तें भोगूंक लायता. कित्याक बोगिना तर आमी केन्नाच लिसांव शिकल्यांनी परत वचोन तेंच मुरपण परत कोत्तेलीं. देखून आमी धांवपाचें बंद करूंक जाय. पळोवया बायबलींचो लोक धांवलो तांकां कितें जालें तें. इतिहास 7:20. देवान हो निरोप म्हाका 90s वर्सांनी दिलो आनी दर कांय वर्सांनी हांव ताचेर प्रवचन कोत्तां. कांय वर्सां जालीं हांवें परत तें प्रवचन दिल्यार आनी आयज रात्री हांव तें आयकोंक आशेतां. हांव लोकांक सदांच सांगता, तुमकां ताची गरज ना, हांव म्हाकाच प्रवचन दितां. इतिहास 7:20. असल्या वेळार मोइसेस जल्मलो आनी तो देवाक मानवलो. 3 म्हयने पर्यंत ताका आपल्या बापायच्या घरांत पोसलो. मागीर ताका ओसाड घालच्या वेळार फाऱ्याच्या धुवान ताका आपणायलो आनी आपलोच पूत कसो ताका ल्हान व्हड केलो. एक नॉश्ट्या राजान एक हुकूम भायर घातलेलो की सगल्या चेडे जल्मल्यात त्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक जाय. आनी मोइसेसाच्या वडिलान ताका लिपयलो. देवान मोइसेसाकी निर्मण फावो केल्ले. इजिप्तकारांची विदाय आसली तितली मोइसेसाक शिकयली आनी तो उतरांनी आनी कन्यांनी बोलवंत जाल्लो. 40 वर्सांचे पिरायेर आपल्या भावा भयणांक मुनगे इस्रायलच्या पुता धुवांक भेट दिवंक ताच्या मनांत आयलें. तांकां आदार दिवंक तांची काळजी घेवंक. मोइसेस बरो काळजाचो मनीस आसलो. ताचे मोडल्या एकलो इजिप्तकार जुलूम करतालो म्हूण पळोवन मोइसेस ताच्या आदाराक गेलो आनी इजिप्तकारांक जिवेशी मारून पिडापीड भोगल्याचो ताणें सूद केलो. आतां म्हाका हांगा म्हणूंक जाय, देवान ताका सांगूंक ना तें करूंक. ताणें म्हटल्या पुरी तें आपल्या हातान घेतलें. ताका जाय आसलो लोकांक आदार दिवंक, ताका ह्या दुखी लोकांक निवारलेलो पळोवंक जाय आसलो. पूण तो देवाचे पद्दतीन आनी वेलाक रावंक ना. देवान ताका आपोवणें दिल्लें, पूण पयलें ताच्या जिवितांत कितें वांकडें जावंक जाय आसलें. सो तूं वांकडेपण कितें तें समजना जाल्यार तुवें शिकोंक जाय. वांकडेपण एक दुश्ट भिरांकूल उतर न्हय. सारक्या जाग्यांचेर वांकडें जावप एक बरी वस्त तुज्या जिवितांत जावंक. आमेन. 5 लोकांक हें उतर समजलें. म्हाका बरो पोर्तुगाल मेळचो, हांवें अजापां वयर प्रवचन केलां तर. पूण हांव तुमकां एक उपकार करतां आनी हांव ते वस्तूचेर प्रवचन करता जे तुज्यान तुज्या म्हयने उपरांत उजार करूं येता जेन्ना तुमी खूब त्रासान पडटोस. आमेन. देव बरें करूं. वर्स 25. आतां हें म्हाका आवडटा. आपणा वय देव तांकां सुटका दिवंक वेता म्हूण आपली भाव भयण सजमताली म्हूण मोइसेस चिंतालो. तो चिंतालो ती आपल्याक मानून घेतली म्हूण, पूण खरेंच म्हणल्यार तें तांकां सजमोंक ना. हांव तुमकां सांगता, जेन्ना देवान 1976 वर्सा म्हाका परत आपयलें, हांव आतां कोत्ता तें करूंक. म्हाका अपेक्षा आसली लोक खोशी जावन म्हाका शाबासकी दितलो म्हूण. हांव अपेक्षा दवरताली की ते सुद्दां की देव म्हाका पळयता तांकां आदार दिवंक. प्रश्न फकत इतलोच आसलो, तांकां म्हजो आदार नाका आसलो. ती म्हजी थाय कशी नासली, ती सजमना जाली आनी हांव चड वायट भाशेन दुखवलेली. पूण आयज म्हज्या हांगा उबें रावन तुमकां सांगूं येता की म्हाका एक बरी घडणी आसली. देवा थाय जे येता ते सगळेंच बरें दिसोंक जाय अशें ना. हांवें म्हटलें देवा थाय जे येता ते सगळेंच बरें दिसोंक जाय अशें ना. आमकां सगल्यांक पुनर्जीवनपण जाय, पूण म्हाका तुमकां सांगूंक जाय आयतारा आदी सुनक्रार येता. म्हणजे पुनर्जीवनपण ना खुर्सार मारी नासतना. वय म्हजें नांव तेन्ना तांणी खुर्सार मारलें. हांवें म्हजें नांव घेवन जेजू सांगाता खुर्सार चडचें पडलें आनी लोक म्हजे सगळें कितें चिंता तें घेवन हांवें मरचें पडलें आनी तें एकदमूच कठीण आसलें. पूण सुटका कितें ते पासून जाणो जावंक आमची सुरवात जायना. आमी आमच्या जिवितांत त्या मुद्द्यार पावसर जंय आमकां गरज ना
कोणाचेरूच प्रभाव घालूंक. तुम्ही आयकलां हांवें कितें म्हटलां तें? पूण सुटका कितें ते पासून जाणो जावंक आमची सुरवात जायना. आमच्या जिवितान ते सुवातेर पावसय आमकां गरज ना एकामेकाचेर प्रभाव घालूंक. तेन्ना की तूं मेकलें जाता. जेन्ना तूं कोणाचेर प्रभाव घालूंक सोदिना, तूं फकत करूंक सोदता जें तूं सोत माता देव तुका कोर म्हूण सांगता तें. आमेन. वर्स 26. दुसऱ्या दिसा 2 जाण इस्रायलकार झगडटाले तेन्ना मोइसेस नव्यान थंय दिसती पडलो आनी ताचे मदें शांती करूंक ताणें म्हणलें, इश्टारो तुमी एकामेकाचे भाव, कित्याक एकामेकाक दुखयतात तुमी? पूण आपल्या भावाक अपमान करतलो त्या मनशान मोइसेसाक दुखलून उडयलो आनी म्हणलें, आमचे वयर फुडारी नीतीदार तुका कोणें नेमला? काल त्या इजिप्तकारांक जिवेशी मारलोय तसोच म्हाकाय बी मारूंक सोदता कितें? हें आयकून मोइसेस पळून गेलो म्हणजे ताणें पोलापोल काडली. आनी एक पोरको मनीस जालेल्या पोरी तो मिदियन गांवांत रावलो, जो एका अरण्यांत आसा. म्हणजे तो एल पासोतान पोलोन हांगा 300 मायल पयस ह्या अरण्यांत रावपाचो. थंय कांयच ना. आतां थंय खंय पूण ताका एक बायल मेवली. तो काजार जालो आनी ताका 2 पूत जल्मले. 2 पूत ताका जल्मले आनी थंय तो 40 वर्सां रावलो. आनी बायबल आमकां त्या 40 वर्सांनी कितें घडलें ताची कांयच माहिती दिना. कित्याक जेन्ना देव आमचे भितर कितें उत्पन्न कोत्ता तेन्ना ती की एक खेरीत वस्त आनी चड गोंडोलाची आनी कोणाकूय ताची म्हायती मेळोंक. आमेन. पूण तरी आसतना ती 40 वर्सां सोंपल्या उपरांत मोइसेस संवसारांतलो सगळ्या परस खालतो आनी मोवाल मनीस जालो. आनी हें बरयलें तें पुस्तकूय मोइसेसानूच बरयलें. हीच गंमतीची खबर. हें म्हाका अजुनूय थावें सांग ना कसो एक मनीस खालतो आनी मोवाल जावन म्हणून येता आपूण खालतो म्हूण. पूण त्या वेळार देवान ताका आपयलो करूंक जे 40 वर्सां पाटी तो करूंक चिंतालो. आनी आतां त्या विशीं तो कांयच करूंक चिंतिनासलो. आनी देवान खरेंच ताका फोर्सार करचो पडलो वचोंक. पूण म्हाका तुमी कितें पळोवंक जाय जें म्हाका दिसता चडूच गमतीचें. वर्स 30. 40 वर्सां भरल्या उपरांत सिनाय दोंगरार लागच्या अरण्यांत एका जोलत्या चिलकुटाच्या आगट्यांत एका देवदूताचें ताका दर्शन मेलें. तें पळोवन मोइसेसाक अजाप दिसलें. बारीकसाणेन पळोवंक लागीं वच जाल्यार सर्वेस्पराचो तालो आयकलो. तुझा पुर्वजाचो देव हांव, अब्रामाचो, इजायकाचो आनी जाकोबाचो देव हांव. मोइसेस खडखडलो आनी त्या फुडें मेहनतीन पळोवंक ताका काळीच जालें ना. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, तुज्या पांयाचो वानो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो सुवात पवित्र आनी पुजा करपाची. आतां हें पळय, म्हजी पोरजां इजिप्तांत कितली पिडापीड भोगता ती हांवें देखल्या आनी ताचो हुवेली हांवें आयकतालें आनी तिका सुटका दिवंक हांव देंवन आयलां. आतां ये हांव तुका इजिप्तान धाडूंक वेता. आतां हो आसा म्हजो निरोप आनी हांव तो सिद्ध कोत्तां. कितें थान तुवें पोलापड कोडल्यार परवाना तुमी कितलीं वर्सां लिपोन रावल्यार आयज ना फाल्यां तुवें परत वचोन ताचो फुडो करून तो गोंडोल सुटावो करचो पडटलो जो आदीं तुवें सांडलोलो. कित्याक तशें करिना तर तें तशेंच तुका फुडाराक त्रास कोत्तेलें, तुका राग हाडटलें, तुका धुमालो दितलें, देंवचार तें तुजे विरोध उजार करूंक शकता. आनी देवाक जाय आमी त्या विशय आमचो फुडो करूंक आनी मुखार वचोंक. देवान मोइसेसाक सांगूंक नासलो इजिप्तांतलो पळोवन वच म्हूण. मोइसेस पळोवन गेलो. थंय अरण्यांत तो जायतेन शिकलो. 40 वर्सां लागलीं. पूण कोणूच म्हणून येतालो तांच्यान तें वेगीं शिकोंक जावपाचें न्हय तर तो इजिप्ताक रावलोलो तर. त्यो आमकां पळोवन वच म्हणना हांव नकलो तुमी देखला वो ना. बायबलीन देव आमकां कावाच दिता. एफेसकारांक 6 तो आमकां कावाच दिता.
पूण ते सगळे मुखारूच घालपाचे, फाटल्यान घालपाचे कांयच ना. कित्याक देव तूं कित्याकूच स्थान पळोवन वेतलें म्हूण अपेक्षा दवरिना. ताका दिसोंक ना आमची पाट राखोंक जाय म्हूण. तुका फुडल्यान जाय तितलें ताणें तुका दिलां. स्वताचो पट्टो, प्रामाणीकपणाचें कावार, शांतीचें मोचें, तोरवार, ढाल, भावार्थाचें, आनी ताका जाय तुवें देवाच्या लस्करांतले सैनीक कशें भायर सरनाक आनी म्हणून हांव भिवची ना, पळोवची ना. गरज आमी ल्हान दाविदा भाशेन जावंक, जेन्ना कोण तयार नासलो गोलायाताक विरुद्ध झगडोंक. आनी दावीद अजाप जालो की इस्रायलाची फौज भेंकऱ्या पोरी वागताली म्हूण ह्या राक्षसा मुखार. आनी ताणें गोलायाताक म्हटलें, तर कोण तूं जिवे देवाचे फौजेक आव्हान दिवं. तो जावन असो देव ताच्या सांगाता आसा म्हूण. आनी तो भायर गेलो घेवन एक गोबिंद आनी 5 फातर. आनी त्या राक्षसाक ताणें जिवेचो मारलो. पूण बायबल म्हणटा तें म्हाका आवडटा. गोलायात दाविडाक वायट उतरांनी पाचारतलो आनी दावीद फकत देवाच्या नांवान उलयतालो. तूं म्हजे विरुद्ध येता घेवन तोरवार, बाल आनी जावेलीन, पूण हांव तुजे विरुद्ध सर्वेस्पराचें नांव घेवन येता आनी आयज हांव तुजी गोमटी कातरतलो आनी तुजे मोडे हांव वाऱ्यार आसलेल्या सुकण्यांक खावयतलो. कित्याक हांव तुजे विरुद्ध देवाच्या नांवान येता. आनी तो ल्हानसो गोरवांक लागलेलो आसलो. चड व्हडलो पासून न्हय, एक तोंड्या टाकीन मातसो व्हड. पूण तो आपल्या देवाक वळखतालो. आनी जेन्ना आमी आमच्या देवाक वळखतात, गरज ना आमकां पोलापोल काडूंक. आमी जाणो आमच्या फुडो करूंक जाता म्हूण आमी त्या वस्तूंक फुडो करूंक तांचे जैत व्हरतात. आनी बायबल सांगता दाविदान गोलायाताक पयलो आनी झुजाचे शिमेशी धांवलो. तो पळोवंक ना, तो झुजूंक मुखार धांवलो. केन्ना आमी वस्तूंचेर मरण पळयतात. आमी गोलायाताक इतलो वेल पळयता की तो आमकां भेंकणायता. आनी आमी पोलापोल काडटोच. आमी शिकोंक जाय, आमचे उर्बे वयर जियोंक जाणो सांग देवाक आमी कितें केल्लें जाय तें आनी फकत तेंच करूंक. आमेन. तो कित्याक धांव मारतलो तर? वय ताका गैर समजूत जालो नाका आसलो देखून तो धांवतालो. आमकां जाय लोकांक आमकां सजमूंक. ओस्तुऱ्यांक चडूच आपल्याक सजमोली जाय. आनी चड करून मनाच्या उमक्याच दिसांनी ती आत्वेंच तोरेन वागतात. तांकां आपल्या सजमोलेली जाय आनी संवसारान एकलोय धाडलो ना तें सजमोंक. पूण हांवें म्हज्या घोवाक सांगलां, तूं म्हाका सजमो वो सजमो नाका, फकत सांग तो सजमताय म्हूण. हें एक पावट तुज्यान फोट मारूं येता आनी तें चलता. फकत तुजे वेंगेन म्हाका दवर आनी म्हूण मोगा हांव सजमता. तो सजमता म्हूण चिंतूंक म्हाका बरें दिसता. चोरी सजमना जाल्यार पासून तुका बरें दिसपाचें न्हय. तुका कोण म्हटल्यार हांव सजमतां, हांव सजमतां. वय मयस चिंतालो ती सजमतली पूण सजमोंक ना. ज्या लोकांक तो आदार दिवंक आनी तांचो फुडारी जावंक सोडी तांचे सोरशिलो तो पावलो. तो अधिकाऱ्यांक फुडो करिनासतना धांवलो. ताका फॅरोवाक मुखार उबो रावंक नाका आसलो. पालेसीन आसलेल्या अधिकाऱ्याक फुडो करूंक तो तयार नासलो. जायत्या लोकांक अधिकारांची भिरांत दिसता. आनी तुवें कित्याकूच भिवपाची गरज ना, कारण देव तुज्या सांगाता आसा. आतां जेन्ना कांय वस्तू सरशिल्ली आमी पयस वचोंक जाय, केन्ना आमी आमच्या जाता तितली वेगीं पोलापोल काडूंक जाय. पूण आमी निर्णय घेतला म्हूण न्हय, पूण देवान आमकां सांगलां म्हूण. आनी आमी कितें कोत्तात, आमी देवाक आमी रावलेले जाय ते सुवातेंतान धांवतात आनी आमी जे सुवातेंतान ताका जाय आमी रावले थंयतान भायर सरतात. कोण पूण आमेन म्हणटलो? वय देवाच्यान हांव ज्या दादल्या बरोबर हांव काजात जाल्यार ताची सोसून घेवची ना, हांव सोडून वेता. आनी मागीर दुसरे वाटेन ताका मेवता एक कुस्तरी जी कोण आपल्याक मारूंक आनी आपल्याक भुरग्यांक अपमान करूंक 25 वर्सां दितात आनी ती खंयच वचिना. देवान तुका मार खावंक आनी अपमान बगूंक आनी उबें रावून तुज्या भुरग्यांकय मारून अपमान बगूंक आपोवंक ना. ते देवान तुका दवरूंक ना. आनी तुवें उबें रावून त्या वस्तूंक फुडो करूंक जाय आनी म्हणूंक जाय हांव हे भाशेन जेवची ना, हे भाशेन म्हाका त्रातार करूंक दिवची ना, म्हज्या भुरग्यांक हे पोरी त्रातार करूंक दिवची ना. तुका मार त्रातार करतात देखून तुका मोलूच ना, हे पोरी कोणाकूच चिंतूंक दिनाका. दुसरी तुका त्रातार करतात ताचे तुजे स्वताचे मोल करिनाका. तुजी किंमत आनी मोल देव तुजे बदल आपल्या उतरान म्हणटा ताचेर आटापून दवर.
बरें म्हाका जाय तुका उगडास करूंक की तुका कित्याचीच भिरांत दिसपाक गरज ना. आतां तुका भिरांत दिसत पूण तुवें भियोंक फावना. दोन वेगवेगळ्यो वस्तू आसात. तुज्या बलिश्ट आनी धीर धरून तुजे वाटेन कितें येता ताका फुडो करूं येता. कित्याक देवान भास दिल्या आमचे तो केदींच आमचे सोसूंक जाता ताची परस सोदीक आमचेर घालचो ना. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.